ॲक्च्युली ल्हानपणापासून म्हटल्यार आमची मम्मी करताली पयलीं घरान, तेन्ना हांव असो हेल्प करताली कशें करप तें खूब पयलीं 15-20 वर्सां पयलींची गजाल ती. तिका मातसो मातसो हेल्प करतालो. मागीर हांव आमकां घराक करतालो आनी म्हाज्या फ्रेंड्साक करतालो. तेच्या फाटलीं 7-8 वर्सां जालीं आमी हे थोडे करताले 8-10 अशें. कोणाक फॅमिलीक बीन दिताले अशें. आनी प्रॉपर आतां 6 वर्सां पयलींच्यान आमी ते जास्त करपाक लागले अशें. आनी कोण आमचे पळोवन कोणाक शॉपां येता आमचे कडेन ऑर्डर दिता इतले करा तितले करा, कोण हॉटेल येता, सो तांकां आमी एक्स्ट्रा करता. तशें करून करून आमची सुरवात जाली अशी. आनी ही एक्च्युली आमकां आवड आसा कित्याक आमी डेकोरेशनूय करता गणपतीचें बी. सो ताका लागून आमी हेतूर एक ही आमची कला दाखयली अशी ही करता. आनी आमी बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू पळयना, बट आमी आमची कला सादर करता आनी आमी ट्राय करता की अशीच एवरी इयर करपाचें. ना म्हटल्यार कमीत कमी 500. ह्या वर्सा सगळें कमी केलें, पण वार्षिक 500 हें आसपाचें. कितले अशें करता तुमी एका दिसाक? एका दिसाक ना म्हटल्यार कमीत कमी 15 ते 16-17. आता आमच्याकडे पेपराची कॅटेगरी आहे. तेतून स्पेसिफिकली म्हणजे 3 असतात. ते म्हणजे एक म्हणजे झिगझॅग, दुसरे म्हणजे फ्लावर्सांचे आणि तिसरे कॉटन जे गणपतीचे किंवा त्यांचे प्रिंटाच असतात. आता सगळ्यात जास्ती जे आमकां मेहनतीचे किंवा कष्टाचे काम म्हणू शकतात ते म्हणजे हे झिगझॅग. कित्याक हे एकान एक आमी हातीन विणले, प्रिंटेड न्हू, एक आमी हातीन सगळे बसून वराचे वरां कट करून सगळे हातीन आमी करतात ते. सो सगळ्यांत चड टायम हेका लागता. तर तुमी समजूंक शकता की कितके कष्टाचें काम हे. सेकंड म्हणल्यार हीच हातीन सगळे कट करून एकान एक वरान तुम्ही बघू शकता कशें करता ते पण करचे पडटा. एंड देन आमी हे मागीर अशें प्लेन पेपराचेर मदीं लायतात अशें. अशें फुलांचें जर सांगपाक गेल्यार जाल्यार आमकां एक सिंगल कोन आदी करचे पडटा. मागीर ते सगळे मर्ज जाता. तुमी पळोवंक शकता कशें कोन चालू आसा ते पण अशें सगळे कोन एकठांय हाडून एक आमी हे आतां हाफ कंप्लीट जालेलें आसा ते एकठांय हाडून मागीर एक फूल कंप्लीट करता. ना म्हटल्यार कमीत कमी एक 15 ते 20 मिनटां लागता एका फुला फाटल्यान.